वास्को खारीवाड्यार शेनवारा एका गॅरेजीक उजो लागलो। वेल्डिंग करतना जाल्ल्या स्पार्काक लागून हो उजो पेटलो। उज्यांत गॅरेजींतल्या कांय गाडयांचो लासून गोबोर जालो। सुमार 9 लाखांचें लुकसाण जालां। फायर ब्रिगेडीन वेळारच उजो आटापा हाडिल्ल्यान मोठी दुर्घटना टळ्ळी। क्या काम चल रहा था? हाँ, पीछे उधर आगे वेल्डिंग मारा था ना, लग गया। पेट्रोल क्या लीकेज रहेगा, देखा चेक किया नहीं हम लोग। कितना नुकसान? नुकसान अभी मालूम पड़ा नहीं, अभी देखना है। कितना गाड़ी था बोर्ड? 4 गाड़ी था, 2 गाड़ी जल गया। और इंजन है कम, आपका सामान भी? सामान बहुत नुकसान, सब नुकसान हो गया। कितना बता सकते हैं? पता देखना पड़ेगा क्या क्या। 11 जावन आमकां 10 मिनटान कॉल येयले की गाडयेक उजो पेटला म्हणून। इमिजिएटली आमी पावले उपरांत मॅजर 2 गाडयेक उजो पेटलेलो। कुशी एक घर आहा पळय त्या घराकूय उजो पेटलो। इज अ मॅजर एक्चुअली। इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी हांवें इमिजिएटली आमच्या फायर स्टेशनाक फोन करून आनी गाडी इमिजिएटली स्टार्ट करच्या पयलीं मागयली कित्याक इज अ मॅजर। आनी आमी फायर फायटींग करता करता एक गाडी सोंपली, इमिजिएटली दुसरी गाडी आमची पावली आनी आमी ते घराक वाचोवंक पावले कंप्लिटली। आनी उजो लागपाचो कारण की मॅकानिकाक विचारलें, मॅकानीक म्हणून वेल्डिंग करतालो तेजे ते फ्लेम गेली आनी थंय पेट्रोल लिकेज आसले, सिटाक उजो पेटलो आनी आमी कंप्लिटली वाचयली आनी 2 गाडी आमी यूज केली। For the people, all the residents were staying, whereas all the car which are parked on the road, माझी घरात माझी फॅमिलीची आख्खी गाडी, माझ्या आख्खे नेबरहूडाले व्हडली सगळी गाडी पार्किंग आसा। धांवन सगळी शेजाऱ्यांनी तांकां हेल्प केलो आनी थँक्स टू द फायर ब्रिगेड ऑफिसर, ही रीच्ड ऑन टायम एंड एवरीथिंग वॉज सेफ। एंड इवन फॉर द पुलीस डिपार्टमेंट हू केम ऑन टायम। नाजाल्यार कितली लोकां मार बसता आसलेलो। आयज येदी व्हडली घर मिनू गॅरेज म्हूण फामाद आदली तेंपार, पूण सारकी हें इल्लिगल, हें चलता तें इल्लिगल। पूण तो मनीस कोण गॅरेज चलयता एकदम बरो मनीस, कोणाचे वाटे टिटेक वचपाचो न्हू, पूण जें काम कितें करतालो तो स्पार्क जालो। गाडयेनूच स्पार्क जावन सगळ्याक उजो पेटोवन आख्खें हें मॅस जावन पडलें। सो हांव मागतां जे कोण ओनर आहा मेरी डायस तेन फुडाकार घेवचो आनी हे गॅरेज बंद करची। आपलो पराभव जालो म्हण आपूण अजिबात फ्रस्ट्रेट जाल्लो ना। वास्कोचो नगराध्यक्षच फ्रस्ट्रेट जाला म्हण दाजी साळकाराचो आरोप। शुक्रारा वास्कोचो नगराध्यक्ष दीपक नायकान दाजीचेर आरोप केल्ले, ताका दाजीन जाप दिली। नगराध्यक्ष स्वता बेकायदेशीर कामांनी अडकला म्हण दाजीचो आरोप। चेअरपर्सनाक सांगून दिसता की फ्रस्ट्रेटेड तुम्ही आसा, आमी न्ही। आज फ्रस्ट्रेशनान तुम्ही वागता, आमी वागना। लोकांनी जो निर्णय दिलो ताजेर आमी हॅपी आसा आनी म्हाका अभिमान आसा म्हजे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांचेर की हांव इंडिपेंडंट रावन पयले फावटी कोणाचो सपोर्ट नासतना लोकांच्या आदाराचेर, लोकांच्या प्रेमाचेर आज म्हाका ही 7,500 मतां पडली। ही म्हजी लॉस न्ही जालें, ही म्हजें जैत आसा अशें म्हाका दिसता। आनी तशें हांवें सगळ्याक बॅनरूय मारल्या की आय एम व्हेरी हॅपी। हाका फ्रस्ट्रेशन म्हणना, फ्रस्ट्रेशन करता ते आज तुमी। आज ताणें खंय एका प्रेस आपणायला की म्हाका डिस्क्वॉलिफाय करपा खातीर तो पेटिशन घालतलो म्हणून। दाजी साळकारान अजून पर्यंत कसलेच इल्लिगल एक्टिविटी करूना, इल्लिगल एक्टिविटीक सपोर्ट करूना। पूण आज आमचो जो चेअरपर्सन आसा, लोक अशें उलयतात आनी लोकां कडल्यान आमकां कळूंक येता की ताज्या रावत्या घरान इल्लिगल क्लब चलता म्हणून। तो जो आतां रावता म्हणजे लोक सगळे उलयतात की जो रावता ते शेत ताणें पुरोवन इल्लिगली 3 मजली काय 2 मजली बिल्डींग बांदल्या म्हणून। इल्लिगल कोण करता हे आपल्याक स्वताक विचारचें। आज लोक सगळे उलयतात ना, गॅमलिंग क्लब चलता इल्लिगल, ताजे 2-2, 3-3 मजल्याचें घर बांदता। ती कोर्ट अशें हांवें आयकलां की ती आत्मसा कोर्टान पावल्या ती। आनी कोर्टान म्हणजे जे आमचे एनवायरमेंट फ्रेंडली लोक आसा, जे मोगी आसा, तांणी ती केस घाल्या की शेत पुरोवन ताणें बिल्डींग बांदल्या आनी ताजें परमिशन नासतना। पूण ताजेर म्हाका डिबेट करपाची ना कित्याक ती कोर्टान आसा। मॉरली खरें ताका सपोज कितें आसा जाल्यार चेअरपर्सनान पयलो रिजायन जावपा जाय। हे सगळे लोक पळय उलयतात ते आयकले सपोज जाल्यार चेअरपर्सनान पयलो रिजायन जावपा जाय आनी एक बऱ्या मनशाक कोणी आसा केपेबल मनीस जो आमचे फुडें वास्को फुडें डेव्हलपमेंट व्हरूंक शकता ताका ते बसोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता। घेऊया एक ब्रेक।